See, an absurd statement by the Chief Minister of the state that COVID is not in the air. You all are taking him too lightly. Churchilla's म्हणिल्लें on what ground are you speaking? I am speaking on फातोर्डा ground. तुम्ही ताजो जोक केल्लो. This is a bigger joke. तुम्ही अशें कशें सगळे तुम्ही लॉकडावनान गेले ते कळना म्हाका. अरे हे फकाणां आले गोंयकारांक लोकांक हांसता म्हाका. लोक हंसता अरे क्या तुम्हारा चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है क्या नॉट इन द एयर इट इज नॉट अ एयरबोर्न इन्फेक्शन इट इज एन इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट्स दैट्स व्हाई वी आर वेयरिंग दिस मास्क इट इज एन इन्फेक्शन बाय कॉन्टैक्ट it is not in the air so you will keep searching in the air and you will never find the COVID. Okay, one more thing is that in this pandemic are you okay with this opening of tourism? See, I am surprised and shocked. What type of tourism? There is a MHA guideline that assembly of more than 7 people is illegal. We asked them details of this. अरे टुरिजम हांवें आज आयकलां की हेल्थाक खंय डायरेक्शन आयल्या की तकलेचेर तुजें तें हें व्हर कितें तें थर्मल स्कॅनर आनी भितर घे म्हणून कोणाक येता ताका अरे हें कितें थर्मल स्कॅनर म्हळ्यार थर्मोमिटर तो तुका फकत टेम्परेचर दाखयता हांव दिल्ली एक क्रोसीन घेता आनी भितर येता क्रोसीन घेता हॉटेलान वता आनी कोरोना जाता आनी तो सगळ्या गोंयकारांक दिवन वता तें तांकां जाय कित्याक जाय कित्याक हांवें आयकलां तांचे खंय कॅबिनेटान डिस्कशन जालें ते म्हणटा हें जायना जाल्यार डिवेलपमेंट जावचो ना डिवेलपमेंट जावचो ना आमकां पयशे मेळचे ना जाल्यार आमी इलेक्शन जिखचे ना म्हणून थंय खंय कोणें तरी ताका सांगलें हें जे मनशान हें प्रस्ताव हाडला तें की बाबा पयशे मोडूनय तूं पडपाचो आहा म्हणून ही खरी खबर चॅक करा तुमी तुमचें आसतलें जे मनशान हें प्रस्ताव हाडलो की टुरिजम ओपन करचो म्हणून ताका हें थंय तांच्याच कलिगान सांगिल्लें आहा आनी म्हाका म्हगेले खूब फ्रेंड आसा तुमी कित्याक आमचे बरोबर कलीग आशिल्ले ते आमकां सांगतात कितें जाता तें दुसरें सांगता तुका हांव 12 उगडी जावपाची आहा टुरिजमाचेर ऑफिशियल MHA गायडलायन म्हणटा 12 बंद म्हणून आनी एक भितरल्यान अरेंजमेंट केला की 12 उगडी दवरपाची आनी हफ्तो घेवपाचो डायरेक्ट चार्ज आहा म्हजे हाजेर आनी तिसरें तुमकां सांगता क्वॉरंटायन टुरिजम म्हणून जें रोहन खोटो उलयता तें सामकें क्लियर कट दिसता जे हॉटेल नॉर्मली 700-800 रुपयान वता ते 3000 रुपया बुकींग जाता ताजेर रातचो एक मनीस वचून आपलो 1500 रुपया कलेक्ट करता 800 रुपयाचें हॉटेल 3000 रुपयांक 1500 रुपया मदलो मनीस खाता आनी चालू आहा आनी सी फेरल लोक जे इवन टेस्टेड नेगेटीव आहा तांकां भितर दवरतात तांकां सोडनात बेगीन हें चालूच आहा दीस इज अ रॅकेट दॅट इज गोईंग ऑन इन लॉकडावन आनी हें जर घेवन प्रोटेस्ट करतलो ताका काडटा आनी ते भितर उडयतात सेक्शन 144 लावन सो डेमोक्रेसी इज बींग किल्ड म्हाका समजना सेक्शन 144 कित्याक जाय तें कित्या खातीर जाय सेक्शन 144 ट्रक मायनीचे ट्रक वचपाक कित्या खातीर जाय तें अरे पावस आहा मरे कोण एजिटेट करता पूण बरें गव्हर्नन्स जर दिता तर कांय जावचें ना बट देर इज अ मॉकरी ऑफ गूड गव्हर्नन्स देर इज नो गूड गव्हर्नन्स एनीवेर देर इज अ कंप्लीट मॉकरी ऑफ गूड गव्हर्नन्स. So I think that democracy is being trampled in the name of lockdown. And as a responsible opposition party, I am aggrieved. And I think this has to be, carried. It is a collective view of the Goan people. He चालू आहा म्हणून. These are rackets in the name of lockdown. Full चालू आहा. आणि जे फिगर जे दितात पळय, इतलो क्युअर तितलो क्युअर तर 700च्या वयर तो फिगर कसोच वयर वचना. एक्टिव्ह केसीस म्हणटा कोण कॅरी करना पयलीं एक ब्युरोक्रेटाक घालून प्रेस कॉन्फरन्साक घेताले आतां ते प्रेस कॉन्फरन्साय बंद जाल्या आतां तुमकां बुलेटीन दिता बरोवन दिल्लें तें घाला आनी वचा घरा म्हणून कोण ताचेर कांय उलयना अरे कित्याक वाय आर यू नॉट रेडी टू फेस द पीपल वाय इज हेल्थ मिनिस्टर नॉट गिवींग अ डेली ब्रिफींग फ्रॉम द बिगिनींग आय एम बीन सेईंग हेल्थ मिनिस्टराक दिया म्हणून तो न्यूयॉर्काक पळय मरे कुओमो तो एंड्रू कुओमो तो एवरी डे इज एड्रेसिंग इतली स्पायक जाली इतले लोक मेले फेस कर म्हणटा फोटी मान नाका देर नो नीड टू डायल्यूट इट टॉक द ट्रूथ वॉट इज रॉंग गोंयचे लोक समजूंक शकता हें कितें कोरोना म्हणटा तें मेड बाय BJP न्ही तें आयलां तें आयलें लेट्स फेस इट बट देर इज नो सिन्सियरिटी एंड देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी